सगळ्यात पयलीं हांव देशाचे आमचे धर्मेंद्र प्रधान जी एज्युकेशन मिनिस्टर त्यांचे अभिनंदन करता, त्यांना धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी आज एज्युकेशन मिनिस्टराचो राजिनामो दिलो, कारण तांच्यांनी सदोदीत युवक हे सर्वतोपरी मानलेले आसात। शिक्षण क्षेत्रा भितर त्यांचो सदोदीत प्रयत्न आसता बरीच जो पर्यंत ते मंत्री आशिल्ले की बरें कार्य जावचे, युवकांचे ते प्रेरणास्थान आसात आनी त्यामुळे एखादी मागणी आसतना त्या हातूंतल्यान तातूंत आज स्वखुशीन तांच्यांनी राजिनामो दिल्लो आसा। पण त्यांचें डेडिकेशन जें आसा, नॅशन फर्स्ट हे डेडिकेशन भुरग्यापणा पासून आसत, स्टुडंट लायफा पासून आसत, ते सुद्दां एक स्टुडंट लायफाच्या मुमेंटांतूच राजकारणांत पाविल्ले आसात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आसत आनी संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आसत, ह्या माध्यमांतल्यान देश सेवा ही प्रथम तांच्यांनी केल्ली आसा। आनी त्यामुळे ज्या तरेन तांच्यांनी आज गेले 8 दीस आमी पळयताले की पार्लमेंटा भितर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळे, कारण भुरग्यांचो विशय थंयच उरलो, पूण वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी हे करताले, पण आज तांच्यांनी राजिनामो दिल्लो आसा स्वेच्छेन। आनी त्यामुळे त्यांची काम केल्लें काम जें आसा तें सदोदीत लोकां समोर आसा, लोकां समोर उरतलें। आनी ओरिसा स्टेट आसत किंवा देश आसत, तांच्यांनी सदोदीत प्राधान्य दिल्लें आसा आनी आजूय तांच्यांनी ट्वीट करतना म्हणिल्लें आसा आपण राजिनामो दिलो आसत जाल्यार आपण देशाक लागून आसत किंवा म्हज्या स्टेटीक लागून आसत सदोदीत हांव काम करतलो, कारण नॅशन फर्स्ट ही भावना मागीर तें पोजिशन आसलें आनी नासलें हातूंत व्हडलो विचार न करता डेडिकेशन जें आसा हें तांच्या भितर हातूंतल्यान दिसून आयिल्लें आसा। आनी त्या मुळे आज तांच्यांनी हो राजिनामो दिल्लो आसा। हांव तांचें अभिनंदन